पावलुचें रोमकारांक पत्र. चॅप्टर 15. आमी जर घट आसां असोक्त आसात तांच्यो असोक्तायो सोंसून घेवंक आमचो कायदो. आमचीच खुशी आमी करची न्हय. भावां भयणीक भावार्थांत घट करचे खातीर तांकां कितें बरें तें पळोवन जन एकल्यान दुसऱ्यांक मानता तें करचें. तर क्रिस्तानूय आपणाकूच मानता तें करूंक सोडलें ना. पोत्तेंच जाल्यार पवित्र पुस्तकार बरयलोलें हें उतर ताच्या जिवितांत खरें जालें. तुका केन्नाच तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडल्यो. तुका केणटात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडल्यो. जें सगळें आदीं बरोवन दवरलां तें आमचो भरवासो उपजूंक बरयलां. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें आमकां थीर रावंक शिकयता आनी धीर दिता. सोंसणीकायेचो आनी घोटायेचो देव तुमकां तुमचेच मोदें जेजू क्रिस्ताची देख घेवन एका मोनाचीं करूं अशें तुमी एका काळजान आनी एका ताळ्यान देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणूंक पावतल्यात. म्हणटच जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं हाडल्यान तशेंच देवाक मोहिमा दिवचे पासत तुमी एकामेका थंय मोयपाशी जायात. हय, हांव तुमकां सांगतां, पोतींक केल्ल्यो भासावण्यो विस्वाशीपणान पाळचे खातीरच न्हय, बगर विदेशियां देवाक ताचे दयाळाये पासत वाखाणचे खातीर क्रिस्त सुन्नत केल्ल्या जुदेवांचो चाकर जालो. तर पवित्र पुस्तक सांगता, ह्या पासत राष्ट्रां मोदें तुका नांवाडतलो, तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गितां गायतलो. आनी दुसऱ्या एका जाग्यार अशें सांगता, राष्ट्रांनो, ताचे परजे बरोबर आनंद भरीत जायात. आनी आनीक एके कडेन अशें सांगता, सोमेस्त राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराक वाखाणात, सर्वय परजांनो ताका नांवाडात. त्या भायर इजायास अशें म्हणटा, जेसीचें पाळ उबें जातलें, राष्ट्रांचेर अधिकार चलोवंक तो दिश्टी पडटलो, ताचेर राष्ट्रां आपलो भरवासो दवरतलीं. भरवासो दिता तो देव तुमच्या भावार्थांत तुमकां आनंदान आनी शांतीन भरूं, अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमचो भरवासो अदीक वाडत वचूं. संपादनी. पावलुचें म्हणयारपण. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बरीं मनशां, भावार्थाची सारकी वळख तुमकां आसा आनी देखून तुमच्यान एकामेकाक बूद दिवंक जाता. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास करूंक देवान म्हाका हें देणें दिलां म्हणून थोडे कडेन काळजीदारपणान हांवें तुमकां बरयलां. हें तें देवान म्हाका दिल्लें देणें. तेणें म्हाका विदेशियां मोदें जेजू क्रिस्ताचो मुणयारी केला. म्हणजे याज्ञीक जावन शुभ वर्तमान परगटचें मुणयारपण हांव चलयतां आनी अशें विदेशियांचें समर्पण देवाक मानता तसलें आनी पवित्र आत्म्यान संस्कारलोलें जावंक पावता. देखून हांव देवा पासत वावुरलां ते विशीं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. विदेशांक देवाक खालती करूंक म्हज्या उतरां आनी कन्याय वरवीं जें क्रिस्तान केलां ताची मात खबर हांव धीर धरून सांगतां. म्हजे उदेशीं ताणें व्हड खुनां आनी विस्मितां केलीं आनी म्हजें सवें देवाच्या आत्म्याची शक्ती फांकयली. अशें जेरुसलेमाक थावन इलिरिकुमा पर्यान भोंवून काडून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली. पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय. हो नेम हांवें अभिमानान धरलो, कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुन्यादीचेर बांदूंक म्हाका खुशी नासली. अशें पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जाता. जांकां ताची खबर परगट जावंक ना तीं ताका पळयतलीं.
आनी जाणी ताचे विशीं आयकुंकूच ना ती समजतलीं. पावलू आपलीं फुडलीं पावलां कळीत कोत्ता. ह्याच पासत तुमचे थंय वचूंक सोबार पावटी सोडूनय म्हाका अजून पर्यान जालें ना. पूण आतां ह्या गांवांनी रावंक म्हाका आनीक निमीत ना आनी सोबार वसना थावन तुमचे सवें वचूंक आशा धरून आसलों. देखून इस्पानियेक हांव वचोन तेदना वाटेर तुमकां भेट दिवंक सोदतां आनी तुमचो सांगात थोडो वेळ भोगल्या उपरांत फुडें वचूंक तुमी म्हाका आदार दितल्यात म्हूण रावतां. पूण आतां जेरुसलेमांत आसतल्या देवाच्या भक्तांची सेवा करूंक हांव थंय वचूंक आसां. जेरुसल्याच्या देवाच्या भक्तां मोदें गरीब दुबलीं आसात तांचे पासत एक भावपणाची वगोणी जमून धाडूंक मासेदोनियेक आनी आकायेंत आसलेल्या पवित्र सभांनी उदार मनान थारायलां. हय, अशें हांणी आपखुशेन थारायलां, पूण जशें खरें म्हणल्यार तीं तांच्या रिणांत आसात, कित्याक तांच्या आत्मीक देण्यांनी भावार्थी विदेशांक वांटो मेळ्ळा म्हणटच ह्या संवसाराच्या देण्यांनी तांकां भावपणान मदत करून विदेशी भावार्थी एक रीण फारीक करतात. हें काम सोंपयतच आनी जमा केल्ली आनी म्हजो शिक्को आसलोली आख्खी विरगोनी ताच्या हातांत दिल्या उपरांत हांव तुमचे वाटेन सरून इस्पानियेक वेतलों. तुमचेशीं येतलों तेदना क्रिस्ताच्या आशिर्वादाची भरती घेवन पावतलों म्हूण म्हाका खात्री आसा. भाव भयणीनो, म्हज्या वांगडा रावून आनी खतखतीत मागण्यांनी देवाक विनोती करून म्हाका तुमी सांबाळात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्मो काळजांनी घालता त्या मोगा पासत असो हांव तुमकां उलो करतां. जुडेयांत रावतात आनी आमचो भावार्थ मानून घेनात त्या जुदेवांच्या हातांतलो हांव सुटों म्हूण आनी जेरुसलेमांत हांवें कोची आसा ती सेवा देवाच्या भक्तांक मानो म्हूण मागात. तेदना देवाची खुशी जाल्यार तुमचे सोंशें खुशालकायेन येतलों आनी तुमचे सांगाती म्हजो जीव समाधान जातलो. शांती दिता तो देव तुम समेस्तां सवें आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें.